Kushakaj Santos Makaditolia Devashi Viswas Doruna Veda Devashi Aveta Tuzo Usvar Mochita Tu Viswashimon Kolo Tuzo Usvar Mochita Tu Viswashimon Kolo Devachi Vidi Soria Veta Kushakai Sotos Makaditolia Devashi Viswas Dorveta Devashi Aveta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं तुमची सोवे आसूं इश्टानो किरीत भाशेन अनेकदां आमी ह्या देव मंदिरांत आयिल्लीं आसात आमच्या जिविता पासत देवाक दिन वासून जायतीं बरेपणां जायते उपकार तो आमकां फावो करता आनी ह्याच पासत दर दीस एक मिलाग्र कशी आमच्या जिवितांत आनी ह्या पासत आमी जाणात आमी फावो नासतना लेगून देव आमकां जायतीं बरेपणां दिता आनी आमचे उपकार आमची विणवणी तो आयकता जावं ते सांतांचे विनोंतीन भाग्योन आंतोनीचे विनोंतीन ओ भाग्यवंताचे विनोंतीन ओ आंकवार मारेचे विनोंतीन आनी ह्या पासत आमी जाणात की देव आमकां दिता गॉड प्रोवायड्स पूण जायते फावटी हेंच सोत मानून घेवंक आमी चुकल्या देव दिता तें आमी ओळखून घेवंक चुकल्या मनीस दिता तें आमी व्हडलें दवरलां पूण देव दिता तें आमी मानून घेवंक आमी फाटीं उरल्या तर ह्या ल्हान व्हड पातकांचो उगडास करून ह्या वेळार देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया सगलीं काळजांत दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोय पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोगलो अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगळ्या दुर्गांखाली भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन ह्या वेळार आमची इंतेसवां देवा मुखार आमी घालुया हे मीस हांव भेटयतां आपलो वाडदीस समारंभतलो शॅनन फेर्नांडीसा पासून तेच भाशेन आमची फिरगोजीन जायतो आमकां आदार दितले आमचो सांगिस्तांव आगुस्तीन आनी तेच भाशेन भाव आकीन आपलोय वाडदीस समारंभता तांचेरूय देवान आपलो आशिर्वाद घालो म्हणून आमी मागुया प्रार्थुया ओनोन देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो एकलोच पूत आमच्या सैमान देश्टी ही पोहडलो आमचे सारको जाल्लो आमी ताका वळखिलो तशेंच आमी ताचे उदेशी काळजान आनी मनान बदलून ताजे सारकी जावंक पाव म्हूण मागता आमच्या सोमया तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना
भाग्यवंत जुआंचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हळ्यार देवाक ओडचो, आनी जो कोण मोग करता तो देवा थंय जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना तेका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच. आपल्या एकल्या पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमच्या पातकां नाटक करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयला तो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. म्हणुया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी, तुज्या नांवांक नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनीत तुजे परजेची मुणसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. पर्वतांच्या लोकांक शांती उपजूंक, दोंगराचेर तांकां न्यायनीत मेळूंक, नितीन तो दुर्बळांक राखूंक आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूंक. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोनरीम आसोसोर शेकान शेक तीं तोपतलीं. एका दोरयार थान दुसऱ्या दोरया पर्यान, न्हंयेचे देगेर थान प्रिथुमेचे शिमे पर्यान चलतली ताची राजवड. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गार. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून होड्यांतलो भायर सरतना पुस्कोळ लोकांचो जोमो देखलो आनी गवडी नासलेल्या शेडयां पोरी आसलीं देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही स्वात एकसुरी आनी जोबोर उशीर जाल्लो. आशिल्ल्या लागशिल्ल्या नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी परती पाडून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 600 रुपयांचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचें होय. आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले आसात उंडे? वचून पळयात. आनी चवकशी करून तांणी सांगलें,
5 सुंडे आनी 2 मासडी. सगल्या चोब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. आनी शिंबोऱ्यांचे आनी पोनसांच्या जोम्यांनी तीं कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 सुंडे आनी 2 मासड्यो हातान घेवन स्वर्गाक दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घालो आनी उंडये मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसां कडेन ते दिले. तशेंच 2 मासड्यो सगल्यांक वांटल्यो आनी सगळीं जेवून दादोशी जालीं. उरलोले कुडके तशेंच उरलोल्यो मासड्यो एकठांय करून तांणी 12 कोरोंड भरले. जेवलोल्यांतले दादलेच 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. इश्टानो, आंध्र प्रदेशांत एक चालती भुरग्यांक सांगतली एक काणी आसा. एक राजा सदांच ताच्या दोलबारांत खंय 2 भिकारी येताले, एक जाणटो आनी एक नेणटो. जेन्ना जितलेय फावटी हो राजा खंय ह्या भिकाऱ्यांक कितें दितालो, नेणटो भिकारी आसा तो म्हणटालो, राजान दिले, देव बरें करून. पूण जाणटो भिकारी आसा तो खंय सदांच म्हणटालो, देवान दिलें, देव बरें करूं. आनी हें आयकून खंय इरिटेट जातालो हो राजा. हांव दितां सदांच तुका, हांव दितां म्हजें उणें करून आनी तूं कितें काय म्हळ्यार देवाक वाकाणटा. एक दीस तो मांडणी काडटा, एक दुदी घेता खंय आनी त्या दुदयांत खंय रुपयाचे पयशे घालता आनी ते व्हरोन ह्या ह्यांक तोरनो भिकारी आसलो ताका दिता. कित्याक जेन्ना हांव ताका दितलो तो भिकारी हो दुदी उक्तो करून पळयतलो आनी ताका पयशे मेळटले, तेन्ना तो वाकाणटलो आनी सांगतलो दुसऱ्या भिकाऱ्याक खऱ्यांनीच राजा दिता, देव दिना म्हणून. आनी अशेंच ताणें केलें आनी हे धाकट्या तोरण्या भिकाऱ्याक हो दुदी व्हरून दिलो खंय. हो दुदी हो तोरनो भिकारी आसा तो घेवन गेलो आनी वाटेर वेताना तो चिंतूंक लागलो, म्हजे लागीं रांदूंकूय जायना ना म्हूण रांदून हो दुदी खातलो म्हणल्यार घरांत म्हाका कुजीन ना. त्या पासत हांव कितें करतां, वाटेर मेट्टां तो तरकारी विकतल्याक हो दुदी विकता आनी तेन्ना म्हाका कितेंय तरी 2 पयशे मेळटले. आनी तशेंच तो करता, हो दुदी जो राजान दिल्लो तो विकता आनी ताका खंय पयशे मेळटात. तेच वाटेन खंय हो जाणटो भिकारी पासार जाता. चोगल्या लागीं भीक मागत वेताना तो हे तरकाऱ्या कडेन कितेंय मागता. तेन्ना हो तरकारी विकतल्याक खंय चुरचुरे दिसतात ताचे आनी हो दुदीच काडटा आनी ताका दिता. हो दुदी आनी म्हाका नाका, ताकाच हांव दितलो म्हणून. हो जाणटो भिकारी घरा वेता, हो दुदी उक्तो करता आनी ताका थंयसर पयशे मेळटात आनी तो देवाक वाखाणूंक लागता. दुसऱ्या दिसा जेन्ना दोगूय भिकारी परते राजा लागीं कितेंय तरी मागूंक येता तेन्ना तो ताचे लागीं विचारता, तोरण्या भिकाऱ्या लागीं, तुका काल हांवें दिल्लो तो दुदी तुवें कितें केलो? ताणें म्हणलें, राजा, म्हजे लागीं तो रांदूंक जायना, कुजीन ना म्हणटच हांवें विकलें, देव बरें करूं. म्हाका त्या दुदयाच्या पयशांनी 2 तरी पयशे म्हाका मेळ्ळे. पूण हो जाणटो भिकारी तो देवाक परतून एकदां वाखाणूंक लागलो, राजा तूं नको, म्हाका एक तरकाऱ्यान हो दुदी दिल्लो, पूण घरा वचून पळयल्यार तातूंत म्हाका रुपयाचे पयशे मेळ्ळे, देवानूच दिले ते. आयज दूर एकल्याक एके भाशेन ह्या जाणट्या भिकाऱ्या भाशेन काळीज मोन आपणावंक उलो केल्लो आसा. जितले फावटी ताका कितें मेळटालें तो देव दितालो, गॉड प्रोवायड्स हे म्हणटालो, काळजांत आनी मनांत तावन उद्गारतालो. आयज आमकांय दर एकल्याक कितेंय जावं तें आमच्या जिवितांत देव दिता हें सोत आमी मानून घेवंक आयज आमकां उलो करता, जावं तें देवाचें उतर वो आनी आयचो सेवादोर. राजा भाशेन जायते फावटी आमकां ताळणी येवंक शकता, हांव दितां, म्हजे वस्तूंक कितें, म्हजें तें. पूण आयज आमकां दर एकल्याक हे जाणट्या भिकाऱ्या भाशेन जावंक उलो. जितलेय फावटी म्हाका मेळटा, जावं तें म्हजे कुडी बाबतीन वो ओतम्या बाबतीन, तें सगलें देव दिता हें जाणा जावं. त्याच पासत इस्रायल पोरजा वो जुदेव लोक देवाक एक नांव घातलें तांणी, कितें म्हणून, यावे इरे म्हणल्यार देव दिता, गॉड प्रोवायड्स. आनी हें नांव खंयसर येयलें पयलेच फावटी उत्पत्तीच्या पुस्तकान 22व्या वरान थंयसर जेन्ना अब्राहाम देवान उलो केलो, तुज्या पुताक भेटोय म्हणून, योद न्हू कसो,
तेन्ना तो जाय तो भितरल्यान कोंतवलो म्हजो एकलोच पूत कितल्या तेंपान ताका मागोन घेतला आनी देवूच ताका एके भाशेन भेटोवंक येवन भेटोवंक म्हणून उलो मारता आनी तेन्ना तो ताका घेवन वेता आनी थंयसर पावताच येवन भेटूंक देव ताची भावार्थाची तपासणी करतालो थंयसर ताका एक मेंढरो दिता ताच्या पुताक भेटोय नाका म्हणटा मेंढरो दिता कित्याक देव ताचो भावार तपासतालो आनी हे घडयेर देवान दिलें देवदूत सांगता देवान दिलें ह्या पासत ते सुवातेकूय अब्राहम नांव घालता यावे इरे देव दिता आनी देवान त्याच वेळार दिवंक ना देवान सगळे वेळार जरी तर आमी पवित्र पुस्तक उस्तीत आमकां दोन घडये मेळटा देवान कशे भाशेन इस्रायल परजेक आपले मोगाचे परजेक दिलें तें जावं ती ओरोण्यांक जावं ती तांच्याच गांवघरां वा जावं ते पुराय संवसारांत आदल्या व नव्या कोरांत आमकां मेळटा देव आमचे कुडी बाबतीन आनी तेच भाशेन ओत्मीक बाबतीन ओत्मीक जिविता बाबतीन देव जाय तें दिता कुडी बाबतीन आमी घेवया आमचे कुडीक फावो तें जेवण खाण पिवोन तो दिता जावं ते ओरोण्यांत जेन्ना इस्रायल पोरजां येतालीं इजिप्टांतलीं येतालीं तेन्ना ती भुकेल्ली त्या वेळार देवान तांकां जेवण दिलें मान्ना दिलें तांकां सवणी दिली खावंक तेच भाशेन उदक नासलें तानेल्लीं ती उदकूय दिलें आयचें शुभ वर्तमान आमी पळोवया थंयसरूय बी हो लोक आयिल्लो पुस्कोळ लोक आयिल्लो जेजू तांकां पळयता बरी पद्दत हांगासर वापरल्या पयलो जेजू तांची परिस्थिती तपासता कितें जालां पयस आसा काय जेवण तांकां मेळूंक ती परतून वेतली जाल्यार ती उपाशी आसतलीं पडोंक शकतात गुवड येवन ही परिस्थिती तो पळयता कोण तांकां दितलो हेंवूय पळयता तुमचे लागीं कितलें आसा कितले उंडे आसात कितल्यो मासऱ्यो आसात कितें आसा तुमचें सगळें पळयले उपरांत तो एके भाशेन आपणाची नोवल ओ विस्मीत करून देवाक वाखाणू हे इतल्या पुस्कोळ लोकांची 5,000च दादले आसले ताचे मायज लोक आसलो तांकां दिता जेवण दिता खावूंक दिता कित्याक तांची कुडी बाबतीन देव पळयता आनी न्हूच हांगासर आदी देखून राजांच्या पुस्तकांत जरी तर आमी पळयल्यार एलिशा फुडें एक मनीस येता 20 बार्लीचे उंडे घेवन आनी एलिशा कितें म्हणटा वच आनी ते 100 दादले आसात मनीस आसात जे उपाशी आसात तांकां दी अरे 20 उंडे कशे भाशेन तांकां इतले जाणांक पावतले आनी तो वेता उतर पाडटा आनी इतले जाणांची पोटां मोडटात आनी आयज जशे उंडे उरले तेच भाशेन थंयसरूय एलिशाच्या राजाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा की उंडे उरले सुबेज जाले देवाक वाखाणणी कित्याक देव दिता यावे इरे तेच भाशेन थंयसरूच राजाच्या पुस्तकांत एलिशा जेन्ना भुकेन आसलो वेता तो एक विधवाच्या घरांत थंयसर तांचें पीठ काबार जाल्लें तेल काबार जाल्लें पूण जेन्ना ती दिता देव तांच्या कुटुंबाचेर वो घराचेर पिठाचेर तेलाचेर आशिर्वाद घालता आनी तांकां फावो तें उपोट पीठ आनी तेल मेळटा देव जरी तर कुडी बाबतीन आमची काळजी घेता दिता जाल्यार आमचे ओत्मीक वाटेनूय घेता आयच्या शुभ वर्तमानांत लोक थंयसर जेवंक खावंक म्हणून येवंक ना कितें मेळटलें म्हणून ना पयलीं आयल्लीं ती जेजूचें उतर आयकूंक थंयसर ताची पेकोवणी घेवंक तो देंवचार काडटालो पेकोवणी तांकां दितालो देवाचें उतर दिता हें की ओत्मीक जिविताची बूक मारताले हें घेवंक आयलो आनी न्हूच हें देवान जेजून ओ देवान जाय तें दिलें जें ओत्मीक वाटेन गरजेचें इस्रायल पयशे गुलामपणाक आसली ती सुटका फावो केली बाकणारां उदेशी राजां उदेशी तांकां फावो तें देवाचें उतर फावो केलें आनी हे भाशेन देवान न्हूच कुडी वाटेन पूण ओत्मीक वाटेनूय जाय तें दिता आनी हें कित्याक दिता काय देव एकूच कारण जें पयलें वाचपान आमकां देवाचें उतर परगूट केलां तातूंत मेळटा मोग देव इतलो मोग करता की तो दिता जो कोण मोग करता तो चड दिता आनी हेंच देवानूय केलें आपल्याच पुताक धाडलो शेवटाक मनीसकूड इतले काळोखान पडलेले आपल्याच पुताक दिलो आनी होच पुता उदेशी आपलो पूत दिलो म्हणून देवाचो मोग उगडापो जालो होच तो देवान जो पूत दिला ताच्या जल्माच्या एके भाशेन संतोसाच्या काळांत आमी आसा ताचो जल्म आमी समरमता कित्याक देवान मोगा पासून आपल्याच पुताक दिलो देव कोऱ्यांनीच इरे यावे इरे गॉड प्रोवायड्स देव दिता आमी आयज बागिवंत आदोनीची मजत मागोवंक आयल्यान ह्या पवित्र मिसान वांटो घेवंक आयल्यान हेंच जाणात आमी
देव दिता हे सांता उद्देशीन दिता आमी आमचे गरजो ताचे मुखार घालता जावं त्यो कुडीच्यो जावं त्यो ओतम्याच्यो देव दिता आमकां कसलो उलो काय आयज देव मारता पयले सुवातेर देव दिता यावे इरे हे मानून घेवंक आनी दिनवासूंक ओय आमच्या जिवितांत जायतीं जाणां कितें कितें ना जाल्यार दितात साकर दितात आनी कितें दितात ती मनशां आमकां व्हड जातात पूण केन्ना हांवें देव दिता ज्यो मनशान देखून दिवंक जायना तसल्यो वस्तू दिता त्या पासून हांवें देवाक कितें दिनवासलां काय कितले फावटी हांव दिनवासना काय म्हाका स्वास दिता हें दुसरो मनशान दिवपाक जायना साकर दितात कोण पिठा गंवाचें पीठ दिता तें म्हाका व्हडलें पूण देव म्हाका स्वास दिता म्हाका भलायकी दिता म्हज्यान चलूंक जाता आयज म्हज्यान कितें तरी करूंक जाता तें देवाक लागून देव म्हाका दिता गॉड प्रोवायड्स ह्या पासून हांव दिसाची एक मिनोत देखून घेवन देवाक दिनवासना काय देवा तुवें म्हाका हें फावो केलां तूंच म्हाका दिता आर्गां तुका हांव केन्ना म्हणटा काय म्हणना जाल्यार आयज म्हाका देव सोंद दिता आपल्या उतरांतल्यान उलो मारता देवाक आर्गां दिवं कित्याक जें म्हाका आसा तें देवान दिल्लें आसा दुसरे सुवातेर शाबासकी जायतीं जाण देव यावे इरे देव दिता त्याच देवाक आपल्या जिवितांत घेवन ती जियेतात दुसऱ्यांक दितात कोणूय जावं तो आदाराक पावलो रोकडीच दिली उपोट उदार मोनाची दितात देव दिता तेच भाशेन आपल्याच पेल्याक दितात पूण जायतें अशेंय जाता एक एक फावटी मनीस दिवपाचें सोडून आपसुवार्थी जाता जायतीं आवय बापूय आसात आपल्याच भुरग्याक फावो तें दिनात जावं तें जेवण खाण कितलीं भुरगीं घोडी आमी सगळीं दितात जाय पूण जायतीं आसात भारतांतूच आपल्या भुरग्यांक फावो तें दिनात जावं तें शिकोवप जावं तें जेवण खाण कोश्टायतात दोगडायतात तेच भाशेन कुडी बाबतींत जायतीं जाण आमी दितात जाय पूण ओत्मीक जिविताक फायद्याक तें दिनात दोतोनीक धाडिनात तांकां मिसाचो साक्रामेंताचो मोग दिनात तांकां बरें तें दिनात भायल्यो वस्तू सगल्यो दितात देव आमकां कुडीचे तेच भाशेन ओत्मीक जिविताक फायद्याक पडटा तें दिता पूण आमी एक एक फावटी कुडीचे आनी संवसारी आसा तेंच दितात ओत्मीक जिविताचें तें माद्री आनी पाद्री दितली ना आमचो कायदो बावतिजमांत आमी सोपूत घेतल्या थंयसर आमची जबाबदारी भुरग्याच्या बरेपणान फावो तें दिवंक आनी तें आमी दिवंक जाय जायत्यो आवयो हे आधुनीक काळार हे धोरण दवरलेलें आसा आवयो भुरग्याक जल्म दितात त्यो दूद दिनात कित्याक आपलो फिगर पिडार जायत वा आपूण वचोंक जायत म्हणून आनी त्या भायर भुरग्याक एके भाशेन दोगडायतात दूद दिनासतना आनी अशें जाता देव उपोट तरेन दिता पूण मनीस जावन हेच दिवंक चुकता त्या पासून आयज आमकां उलो यावे इरे देव दिता तो आमच्या जिवितांत घेवन जिवंक दुसऱ्यांक जाता तितलें दिवंक आनी तिसरे सुवातेर देव दिता वी शूड नॉट टेक दीस फॉर ग्रांटेड देव दिता देव दीत रावतलो देव दिता पूण दर दिसा आमी ताचे लागीं मागूंक जाय हेंच आमी आमचे बापा म्हणटा आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी म्हणल्यार आयजूच ती आमचो दिसपटो गिराज फाल्यांचो मागूंक फाल्यां येतात पूण आमचें धोरण कितें जाता वी टेक फॉर ग्रांटेड देव दितलो हांव मागचो ना पूण लेंबडे कशी आमी कोण बेश्ट्यो चालत्यो वस्तू दितात तांचे फुडें धांवतात देवा फुडें सदांच मागूंक आमचें काळीज आनी मन उक्तें जायना ह्या पासून वी शूड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड देव दिता म्हणून आमकां दितलो वय तो मोग करता मोग ताचो उपोट पूण आमी ताचे सरशीं वचूंक जाय ताच्या पांया सरशीं ल्हानविकायेन वचूंक जाय आनी मागूंक जाय तेच पासून आमी आमचे बापा म्हणटात तेन्ना आयज आमकां दी आयज फाल्यांचो मागूंक आमी फाल्यां येतात कित्याक आयचोच आमी पळयतात हें दाखयता मनशाचें एके फावटी निस्वार्थपण आशा ना आयचेंच तूं आमकां दी फाल्यांचें मागूंक आमी फाल्यां येतात देव दिता हें आमी सोत मानूं आनी देवाक दिनवासून दर एकल्याक आमकां करपा मागुया सगळीं उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार घालुया आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी दोर भावार्थ्याच्या जिवितान पूर्ण वाड हाडूंक वावरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया आयकून
आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगल्यांक एकसारकेपणान आपली सेवा दिवंक आनी सगल्यो सवलती सोमेस्तांच्या उदरगती पासत वापरूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी जिवितांत अडचण्यो कोश्ट दुबाव उपरासतात तेन्ना जेजू विशीं आमचो भावार्थ अदीक गोट करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. शॅनन फर्नांडीस आपलो वाडदीस मनोवता. त्या समयार ताणें ह्या मिसाचें इंतासांव भेटयलां. तर भाग्योंत आंतोनीचे विनवणेन बापान आपलो सुबा आशिर्वाद ताचेर घातल्या पुरो म्हूण मागुया. भोव दोळ बापा, तूं आमकां दिता, यू प्रोवायड अस. हेंच आमी सोत मानता आनी तुका दिनवासता. हे वेळार आमचे गरजो तुजे मुखार दवरल्यात, त्यो दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. सगलीं उबी रावया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे कुळीचो बिचार दबाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुजी पोरजां भेटयता ती देणी दोयेन मानून ये. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भोक्तीन सोत मानता. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदार आनी सासनाच्या हा देवा, सूरकाणी आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फाहिंद्यांचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक येवजून उक्ते केले आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनोदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण पोरजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें हिंग केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोदोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी हिंग गायता.
Usorgi tuka soizo, servis por nami, Unsorgi tuka soizo, unsorgi tuka soizo, unsorgi, unsorgi tuka soizo. बापा कोरोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोल आपलेच कुशीन खोस्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी घोराचें रोगोन पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात Bavartaco gun porgotoja Sumia Gesù mio dokatao ani ekalsite pieta title coti tu voi mała Jesu ami dusze oron porgotao बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडण्याची खाल तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेर आमच्या गोडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात कोण आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरमतात कोण पिणीत आसात कोण नोकरी सोदतात कोण जिविताच्या प्रस्नांनी घुसपल्लीं आसात सगल्यांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माया सांगा ती बागेवन दवरमुता बागेवन आंतून आनी सूर खाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना यावी इरे देव दिता हें सोत मानता आमी आनी ह्याच पासत आमचे ज्यो कितें गरजो आसात जे कितें आवडी आसात ते हे वेळार आमी उबारुया जेजूचेंच मागणें उच्चारून हात जोडून आमी तें म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळीत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्या शांती सुद्दां खाव तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेका मोगान शांती दियात
देवाची शिली संवसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. तुमी आत्म्याचे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुझ्या संस्कारांत आमी वांटो दिवं. तूंच आमकां एकवटायताय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावं आनी अशें तुज्या देणे घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सगळे असो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली वेजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्म दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगेत आयिल्लो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे उस्की आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पडे. तुजे वेंगीत आसल्या बाळका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सऱ्यांच्या भाग्योंत आंतून तुका आवलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मोजूतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनवती कर. आमेन.